गावात वेगवेगळ्यो झगड्यो आसता, येदभर जागे खातीरय आसता किंवा तुजें उदीक म्हाज्या हितूर पडलें, तुजें झाड म्हाज्या हितूर पडपाचें आहा, ते मामलेदारा कडेन केस दिता पळय आं. आनी मामलेदार दोगूय जाण एडवोकेट काडटा आनी दोगूय एडवोकेट जे आहा पळय न्हू, हय तुजें झाड मोडूंक जायना, कशें मोडटा तें हांव पळयता म्हणटा तो, तूं फी म्हाका दीत राव. झाडा पेक्षा डब्बल पयशे एडवोकेटाक पावले. तो म्हणटा झाड मारूच नाका. आनी तें झाड नवें लायिल्लें सुद्दां जाल्यार तितक्यान जातलें. एडवोकेटाक तेच्या पेक्षा चड पयशे दोगूय जाण फारीक करतात. किंवा येदभर जाग्याचे तो दुसरो 500 मिटर जागो घेतलो, इतके पयशे काडून एडवोकेटाक दिता. आनी केस चलता कितलीं वर्सां? 10 वर्सां केस चलता. कित्या खातीर? तुजो काडलेलो भिंत म्हाज्या वाटेन काय तुज्या वाटेन ह्याच केसी खातीर चलता. पण हे आमी जनसाथी हो जो प्लॅटफॉर्म VM साळगांवकर कॉलेजी बरोबर सुरू केला. दोगांयकूय विचारात, तुमकां खंयच्या एडवोकेटाची गरज ना, तुमकां मामलेदारान वचपाची गरज ना, तुमी तयार आहा. VM साळगांवकर कॉलेजीचे जे जज आसात, एडवोकेट आहात, ते तुमचो विशय सॉल्व करतले, ते तुमकां घेवन बसतले. कांय नाका, एडवोकेट नाका, कांय नाका, पयशेय फारीक करपाचे ना. मुणकारीयल केशी, रान हक्क प्रकरणां आनी म्हजे घर येवजणे खाला आयिल्ले सगळे अर्ज 100% निकालात काडटले म्हण मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. आज आमी लोकांक अपील करीत आसा. हांव परत सांगता की आमी फुडल्या 31 डिसेंबर पर्यंत आमच्या मामलेदारां कडेन आसलेल्यो मुणकारीयल केसीस किंवा फॉरेस्ट रायट एक्ट आनी म्हजें घर हाच्या अंतर्गत केल्ल्यो सगळीं एप्लिकेशनां 100% जी आहा ती निकालात काडटले. मजगती 4 ते 5 एकर जमीन आशिल्ल्या शेतकारांक किसान क्रेडीट कार्डा वरवीं नॅशनल बँकांनी उण्या व्याजदरात खंय रीण मेळटलें. आमी पळयता की जेची एक जर 4 ते 5 एकर जर जमीन आसत आनी तो शेतकार आसत जाल्यार ताका विथ मिनिमम रेट ऑफ इंट्रस्ट नॅशनलायज बँकेन ताका लोन दिवपाचें काम म्हणजे सरकार किसान क्रेडीट कार्डच्या अंतर्गत करता. हे सगळें म्हणजे लोकांक प्रत्येक गजाल ही ईज जावची, ताका इजिली मेळची, हाच्या खातीर आमचें सरकार काम करीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.